आदले डीआयजीक सस्पेंड करून चौकशी करपाचे सोडून ताका सेवेंतल्यान मुक्त करून दिल्ली धाडला। ही बदली करपा फाटल्यानूय भ्रष्टाचार आसा म्हूण काँग्रेसीन आवाज काडपाक सुरू केला। आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान विमल गुप्ता बरोबर आयजीपी सुनील गर्गाचे लाचखोरीची केस वयर काडली। पर्रीकर म्हणतो हॅज बिकम अ मास्टर सेफ गार्डन ऑफ करप्शन। हो विमल गुप्ता म्हणतो ट्रान्सफर जालो आनी आमगे तीग जाण गोंयकार सस्पेंड जाले। आतां ट्रान्सफर करप तेका सस्पेंड कोण नासतना वॉट इज दिस? दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम। आयजीपी गार्गाकूय तशें केलां। दिस इज द सेकंड इन्स्टंट। करप्शनाचे पर्रीकराचे स्टँड कितें? ही वील हॅव टू डिफायन करप्शन अगेन। आतां same case as far as that beach cleaning on ACB had given a clear cut report saying that there is no case म्हण इंडिक्ट जालो काय ना लोक ऐकतात इंडिक्ट जालो काय ना तूं काडटा पोत्तून ACB धाडटा। आतां करप्शनाचेर यू हॅव टू प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच। झिरो टॉलरन्स ऑफ करप्शन म्हणलें काय ना। आज गोंयकारांक जाण जावपा जाय। गोंयकार जो थिंग तूं सस्पेंड करता आनी हे ऑफिसरांक सीनियर ऑफिसरांक कांय करून नासतना तूं तांकां ट्रान्सफर करता गिवींग देम फ्री हँड टू मॅनिपुलेट वॉट एवर दे कॅन फ्रॉम आउटसायड। इट इज नॉट फेअर विच वी वील टेक अप इवन इन द असेंब्ली बट हियर इज एन इशू वेर कालीच जालां ऑफिसरांक सस्पेंड केले। सो करप्शन म्हणलें काय ना। सदां उलयताले हे काँग्रेस करप्ट म्हूण जे मनीस उलयताले काँग्रेस करप्ट म्हणटाय ते तेंगेले स्टँड कितें एज फार एज करप्शन वी वूड लायक टू नो फ्रॉम हिम। गोयचो आदलो डीआयजी विमल गुप्ता कडेन वट्ट 29 प्रकरणांची जबाबदारी आशिल्ली। तातूंत 2 पुलीस महानिरीक्षक आनी 27 उपनिरीक्षकांच्यो केशी आशिल्ल्यो। तातूंतल्यान बायलां पुलीस उपनिरीक्षक देवयानी आंबेकर आनी 5 उपनिरीक्षकां सयत एका निरीक्षकाक निर्दोश मुक्त केल्ले। केस फावरावत करपाक विमल गुप्तान देवयानी आंबेकारा कडेन 40,000 रुपया मागिल्ले आनी हे पयशे डीआयजीच्या ऑफिसांत कामाक आशिल्लो चेतन मोरजकार गुप्ता वतीन घेवपाचो आशिल्लो म्हूण आरोप। हे प्रकरणात आंबेकर आनी मोरजकाराक सस्पेंड केल्यात। विमल गुप्ताक भायले भायर सेवेंतल्यान मुक्त करून परत दिल्ली धाडला। विमल गुप्ताक गोयचे पुलीस सेवेंतल्यान मुक्त केला, मात ताका क्लीन चीट दिल्ली ना। तपास चालूच आसा म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकरान बेरेस्तारा मिडियाक सांगिल्ले। हे केसी संबंधीचो रिपोर्ट विजिलन्साक धाडटले। पुलिसांनी विमल गुप्ताचे सगळे केसींचो सरकाराक रिपोर्ट धाडला म्हूण पोलीस महानिरीक्षक जसपाल सिंग सांगता। विमल गुप्तान सेटल केल्ल्या केसींची परत चौकशी जावं येता। इतले मजगतीं ओखी वादाक लागून लुकसाण जाल्ल्यांक 100% भरपाय मेळूंक जाय, शेकांचे इन्शुरन्स करूंक जाय म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष शांताराम नायकान विशय काडलो। गोयच्या हवामान खात्याचो कारभारूय खंय सारको ना। It is not difficult for the Goa government to combine the amount of available with disaster management authorities plus the Goa government. So these two sums, the sources of Goa government can be merged into the disaster management funds and 100% compensation can be given. All the shacks should be insured by the government. Either you incorporate the premium in the fees that you charge or share the burden yourself. But insurance is a must. Goa Meteorology Department did not warn the people of Goa in a proper perspective. महाराष्ट्र विर्डीत ड्रग्साची शेती जाता आनी तातूंत खंय गोयचे राजकारणी घुसपल्यात। शेतीचो हो प्रकार खंय फुडें गोंयांतूय पावंक शकता। Now this, if it spread, disease is there in neighboring state. If cultivation disease, I would call it, it spreads in other parts of Goa, it will be very dangerous. And now it appears they know how to hide cultivation. I was told that other plantation of longer height, they do so that this cultivation gets hidden. The police also should investigate who are the politicians, whether it is MLA, whether it is Sarpanch or who. Bureau Report, Prudent.